नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार देशभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन अदिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोमंतक गौड मराठा समाज आनी उठा संघटनेचेर घाल्ल्या निर्बंध बेगोबेग काढात ना जाल्यार गांवागांवांत वाड्यार वचून 2027चे वेंचणुकेत भाजपाक तयार करतले वातावरण गावडे समर्थक आदिवासी फुडाऱ्यांची शिटकावणी। आपल्या कार्यकाळात गोंय विद्यापीठाचो दर्जा सुधारलो हो उपकुलगुरू मेननाचो दावो फटीचो। मेननाक निखळावचो गोवा फॉरवर्डाची मागणी। डॉमिसायल अट्टीक लागून विद्यापीठाचो दर्जो देंवता म्हणून मेननान केल्लो दावो। पैसे दोबरात करपाचे हायस साश्टेचे एक बायलेचे आयले आंगलट। बायलेक पडली वट्ट 2.5 कोटींची तोपी। सायबर पुलिसांनी महाराष्ट्रातले एकल्याक केले अटक। केपें सांगे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळा उपरांत आता सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां। कोट्यांनी इनामां दवरपाचे हे सेगीत दुसरे वर्स। आता घरात जनरेटर वा इन्व्हर्टर बसयतले जाल्यार वीज खात्याची लागतली परवानगी। वीज मंत्री ढवळीकारान दिली माहिती। जनरेटर आनी इन्व्हर्टराक लागून लायट बंद केल्ली आसतना लागतात शॉक। आनी माशेलांतलो फामाद चिकलकालो मोठ्या उमेदीन सरकाराचो मेळटा काल्याक पालव। हेर भाविकांसयत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे रंगलो चिखलान। आता खबर विस्तारान। उठा संघटना आनी गोमंतक गौड मराठा समाजाक प्रमाणपत्र दिवपाचेर घाल्ली बंदी काडपाची मागणी दोनूय समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। बंदी काडली ना जाल्यार वाड्यार आनी गांवांनी वचून भाजपा सरकारान आदिवासी समाजाचेर केल्ले अन्यायाचो पाडो वाचतले म्हणून गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांची शिटकावणी। गोमंतक गौड मराठा समाजाचेर सरकारान प्रमाणपत्रां दिवपाक बंदी घातल्या। ह्या निर्बंधाक लागून समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे बरेच लुकसाण जातले तेन्ना सरकारान हे निर्बंध काडून उडोवचे अशी मागणी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केल्या। तशेंच हे सरकार एसटी समाजाच्या बऱ्या खातीर वावुरता जाल्यार राजकीय आरक्षण, आदिवासी भवन आनी हेर मागण्यो कित्याक पुराय जाल्ल्यो ना? गोमंतक गौड मराठा समाजाचो अध्यक्ष विश्वास गावडे विचारता। तुमच्यात हिम्मत आसा जाल्यार गोविंद गावडेन केल्ल्या आरोपांचेर स्पश्टीकरण दियात अशें आव्हानूय तांणी सरकाराक दिला। 2011 वर्सा एसटी महामंडळ आनी एसटी कमिशन स्थापन जाल्ले तेन्ना फाटल्या 6 वर्सांची बाता तुमी खंयच्या आदाराचेर मारतात म्हणूनय विश्वास विचारता। हाली जी आमच्या गोमंतक गौड मराठा समाजाक ज्यो सर्टिफिकेट इश्यू न करच्यो म्हणून ऑर्डर केल्यात आनी अवघे 15 ते 8 दिसां भितर उठायकूच सेम ऑर्डर पास करतात। ह्या हितूंतल्यान कितें आमी सिद्ध करतात की हो सरकार आदिवासी समाजाक भिला। आमचे कार्य जे आसा ते नेटान चालू उरतले आनी गोमंतक गौड मराठा समाजाच्या बांधवाक आनी उठा संघटनेचे आमचे जे कार्यकर्ते जे आसा उठाचे कार्यकर्ते जे आसा एसटीचे कार्यकर्ते आसात ते तळागांवांतल्यान काम करतले आनी जे जाग्यार आमचे अन्याय जाले जे जाग्यार आमचे फसवणूक जाले चिड्डुबाचे माटोवपाचो प्रयत्न सरकार केल्लो आसा हो प्रत्येकाच्या गांवागांवांत तालुक्या पंचायती लेवलच्या वाड्या घरान पावतले। 25 मेक जाल्ल्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळी उपरांत घडिल्ल्यो घडणुको विचारात घेतल्यो जाल्यार हे आमच्या रचिल्ले सुडाचे राजकारण आशिल्ल्याचो आरोप एसटी फुडारी प्रकाश वेळीपान केलो। पूण हे खातीर सरकाराक जबाबदार धरपाक तो फाटीफुडें जालो। फुडाराक आपूण भाजपा वांगडा आसतलो की ना तेवूय तांणी स्पश्ट केलें ना। मराठा समाज आनी उठा संघटनेचे घातलेली जी बंधन आसात ती सरकारान ताबडतोब काडची आनी हाका लागून आज जशें आमचे बाब विश्वास गावडेन म्हणलें की आमच्या भुरग्यांक एसटी सर्टिफिकेट घेवपा खातीर आज प्रॉब्लेम जाला, बंदी घातला, ती उठोवची। उठा संघटना ही सुद्दां जे आज निर्बंध घातलात ते निर्बंध आमकां मिटींग घेवपाक मेळना, आमकां बॅनर लावपाक मेळना, आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक मेळना। आमचे खूब अशे कॉरस्पॉन्डन्स प्रायम मिनिस्टर लेवल आमचे दिल्ली लेवलाचे आमकां कॉरस्पॉन्डन्स करपाक जाय आसले। अनेक इश्यू आसात, रिजर्वेशन आसा, बाकीच्यो आसात, जे कितें घडटा ते गव्हर्मेंटान नजरे हाडटले। खंयची संघटना आनी खंयचें ऑर्गनायजेशन आसा? इट्स ओनली ऑर्गनायजेशन वीच इज फायटींग फॉर द कॉज ऑफ द ट्रायबल पीपल। तेका स्टॉप जाल्लें आसा। वी वॉन्ट इट इमिजिएट शूड बी लिफ्टेड डेट बॅन जे घातलो ते 25 मे साकून सिरीज ऑफ ज्यो घटना जाल्यो ते पळयात। 25 मे आमी उलयले आनी ते फोरम आसले ट्रायबल लोकांचो प्रेरणा दीस ताणें उलयलें म्हणून किंवा मागीर ताजें निमित्त धरलें
की करप्शनाचे आपल्या गव्हर्मेंटाचे उलवे म्हणून ताका काडलो. काडले नंतर रोखडेच आतां आमचे गेल्ले इलेक्शन चॅलेंज केलें काही घटकांनी काही भावांनी. तें ऑगस्ट 2024 आसलें. इन्क्वायरी चलता, ओके, मेन इन्क्वायरी. पण 27 जुनाक त्या गोमंतक गव्हर्मेंट समाजाचे निर्बंध घालता आणि 1 आठवड्या भितर 4 जुलैक परत दोनीच हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसात. ह्यो 3 घटना कितें सांगता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोयचो फामाद माशेलांतलो चिखलकालो पर्यटन विभागाच्या जोड पालवान व्हडा दबाज्यान मनयलो. एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार द्वादशीक माशेल हांगासर देवकी कृष्णाच्या देवळांत चिखलकालो मनोवपाची 400 वर्सां परस मायज चलत आयिल्ली ही प्रथा आसा. गोंयचो फामाद माशेलांतलो चिखलकालो व्हडा दबाज्यान मनयलो. एकादशीच्या दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार द्वादशीक माशेल हांगसर देवकी कृष्णाच्या देवळांत चिखलकालो मनोवपाची 400 वर्सां पयलीं सावन चलत आयिल्ली प्रथा आसा. मातयेचे मातये कडेन आशिल्लें नातें आनी श्री कृष्णाचे बालक्रिडा दर्शोवपी हे खेळ ह्या चिखलकाल्यात पळोवपाक मेळटा. जाणटे तशेंच नेणटे बालगोपाळ एकठांय येवन हो पारंपारीक उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयतात. पर्यटन खात्याचे जोड पावलान घडोवन हाडिल्ले ह्या चिखलकाल्याक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन खासा उपस्थिती लावन ह्या चिखलकालो उत्सवात सहभागी जाल्ले. कसो जालो अंदूचो कसो जालो तो तुवें सांगपाचो. तुमी खेळटाना आमी सगळे खेळ खेळ्ळे ते पळयले. आमकां खूब आवडटा आमची संस्कृती व्हडल्या वेळार व्हरपाक आनी आमचो प्रयत्न आसा की गोंयकारपण जें आसा जें गांवांत आसा आनी आमची संस्कृती जी इतली बरी आसा ती लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न हो. आमी येवप की आमकां आवडटा हें सगळ्या बरोबर ताळून मेळून सगळ्यांत भेदभाव न करता सगळे जाण जेन्ना बरोबर रावतात बरोबर करतात हेंच खरें गोंयकारपण. हें एक क्लियर संदेश वचपाक जाय. ताज्या खातीर आमी मुद्दम येतात आनी हातूंत पार्टिसिपेट जातात. हे अशें एक प्रामाणीक मत आसा की तें सरकारीकरण जावपाक जाय. ती सांस्कृतीक गजर आसा ती ट्रेडिशनल आसा आनी परंपरेची फुलत येयल्ली आसा आनी ती फुडलें जें आसा तें नैसर्गीक आसा. हे नैसर्गीकपणा जो आसा न्हय तेका मागीर म्हणून सरकारीकरण जाल्याच्या वेळी पारंपारीक पद्दती लोकांक जी मजा येता ही ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. साश्टीचे एके बायलेक पयशे डबल करपाचे प्रकरण बरेच मारक पडले. ह्या बायलेक 2.5 कोटीचो गोंडो घाल्ल्यान रायबंदरच्या सायबर गुन्यांव पुलिशेन महाराष्ट्रांतल्या एकल्याक अटक केल्या. संजय चव्हाण अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. ह्या प्रकरणांत हेर दुबावितांचो सोद सुरू आसा. पळयात पुराय बातमी. राज्यात दिसान दीस सायबर गुन्यांवाची प्रकरणां उक्ताडार येत आसा. कांय दिसा फाटीं मांडोळचे एके बायलेक टेलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान 1.5 लाखाचो गोंडो घातिल्लो. उपरांत सांखळेचे एके बायलेची ऑनलायन फसवणूक करून 40,000चो गोंडो घातिल्लो. जाल्यार शिरोडा वाठारांत एकल्याक सुमार 3.5 लाखांचो गोंडो घालपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. ही प्रकरणां ताजी आसतनाच आतां रायबंदराच्या सायबर गुन्यांव पुलिशेन मोठी कारवाय करून सुमार 2.5 कोटीची फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात महाराष्ट्रांतल्या संजय चव्हाण ह्या दुबाविताक अटक केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संजय चव्हाण ह्या दुबावितान साश्टीच्या एके बायलेक पयशे डबल करता सांगून ऑनलायन इन्व्हेस्टमेंट करपाक लायिल्ले. उपरांत हे बायलेक वाडटा 2.5 कोटी वेगवेगळ्या बँक खात्यांनी ट्रान्स्फर करपाक लायिल्ले. हे विशीं संबंदीत बायलेन कागाळ केल्ली. उपरांत चवकशे वेळार चव्हाण हाच्या बँक खात्यांत ह्या बायलेन सुमार 13 लाख ट्रान्स्फर केल्ल्याची म्हायती मेळिल्ल्यान पुलिशेन चव्हाण हाका अटक केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय सायबर पुलिसाक एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कॅम गोंय सायबर पुलिसान क्रॅक केल्लो आसा आनी हितून एक साश्टीचे एका बायलेक सुमार 2 करोड 45 लाख रुपयांची टोपी घातलेल्याक काल गोंय सायबर पुलिसान एकल्याक अटक केल्ली आसा. आनी त्या बायलेक तेणी इन्वेस्टमेंट करता म्हणून इन्वेस्टमेंट करपाचें एक लालच दिवन एक व्हॉट्सॅप ग्रुपार ॲड केली आनी त्या व्हॉट्सॅप ग्रुपार ॲड करून तांकां तुमचे पयशे डबल
जातले, तुमकां प्रॉफीट मेळटलें अशें सांगून तांकां लालच दिलो. आनी त्याच बरोबर त्या बायलेन 2,45,00,000 सुमार तेंचे वेगवेगळे अकाउंटाचेर तेणे सगळे तेंचे जे पयशे आसात ते घातले. तितून भितर हो जो आरोपी जो सापडलेलो आसा तेजे अकाउंटार सुमार 13.5 लाख सुमार ते बायलेचे पावलेले. सो त्या सुत्राचेर तो जो आरोपी आसा तो सापडलो. हितून जी चौकशी आसा ती गोंय सायबर पुलीस करता. आनीक हितून एक गोंय सायबर पुलिसान एक मेसेजूय अशी दिल्ली आसा की अशे जे इन्वेस्टमेंट जे स्कॅम जातात, अशे जे तुमकां कोणी व्हॉट्सएप ग्रुपान बीन ऍड करतात जाल्यार तांकां पयलीं पयशे दिवचे पयलीं आपूण सतर्क रावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर अशें कोणा कडेन स्कॅम बीन जालो जाल्यार सायबर क्रायमाक तुमी कंप्लेन करपाक जाय. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. केपें सांगे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळा उपरांत आता सावड्डे गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पोरू वर्सा तांणी सुरू केल्ली ही इनामांचे अंदूचे दुसरे वर्स. अंदू वर्सा लॉटरीचे पयलें इनाम ऑडी Q3 हो टॉप मॉडेल. केपें सांगे उपरांत आता सावड्डे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाची कोट्यांची लॉटरी इनामां. पयलें इनाम आसा ऑडीचो ऑडी Q3 टॉप मॉडेल. दुसरें इनाम थार, तिसरें क्रेटा कार. ऑडी Q3 ते टाटा टियागो मेरेन अशी पयलीं 10 इनामां दवरल्यात. 10 दुचाक्यो. आयतारा जाल्ले खाशे सुवाळ्यात हे लॉटरींचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर भाजपा फुडारी संकेत आर्सेकर, ZP सुवर्णा तेंडुलकर, पंच सिद्धी प्रभू पाउस्कर, सावड्डेची सरपंच चिन्मयी नायक माचयेर हजर आशिल्ली. जो समाज आसा, जी संस्कृताय आसा ती मुखार व्हरपाक आमचे अशे मंडळाचे जे संस्कृती जे कार्यक्रम घेता जावं जे मंडळाचे जे आमचे ल्हान भुरग्यां खातीर आमी कार्यक्रम घेता ते बरे भशेन करता. आमी वर्सान वर्स पळयता तेंचे कार्य जे अशें मुखार व्हरता आनी भुरग्यांक एक स्टेज दिता परफॉर्मन्स करपा तेंचो. त्या खातीर हांव सगळे मंडळाचे सगळ्यांक अभिनंदन करता. तशेंच तुमचें कार्य हें मुखार मेसेज व्हरचें. आयज 48 वर्साक आयज सेकंड टायम तुमी एक बरो लॉटरी ड्रॉ ओपन केल्लो आसा आनी तितून ऑडी ह्या संकेतान आमचे सांगिल्ले प्रमाणे ऑडी सगळ्यांचेर लक्ष ऑडीचेर आसा. कित्याक स्टार्टींग फर्स्ट प्रायज कितें आसता आमी सदां पळयता आनी ह्या फावटी दिसता मंडळान खूब बरें काम केल्लें आसा. त्या खातीर खंय तरी तांकांय प्रोत्साहन मेळ्ळें आसा. गोंया भितर आतां आफ्टर केपें आय फील सार्वजनीक गणेशोत्सवची लॉटरी सगळी कडेन आतां फामाद जाल्ली आसा आनी पीपल आर वेटिंग. सो म्हाका दिसता की इट वील टेक मच टायम. रोखडीच ही सगळी कुपनां सोंपतलीं हातून म्हाका कांयच दुबाव दिसना. इतले प्रत्येकान हांगा पोरूच्यान जो प्रयत्न चालू दवरला, जो तेंच्यांनी मिडिया प्रचार धरून हो कार्यक्रम बरो कसो जातलो, सोडटी चडान चड कशी करतल्यो हो जर तेंच्यांनी प्रयत्न केला परत तोखणाय करपा सारको आसा. हेज्या फुडें सुद्दां सावड्डे गांवचो विकास करपा खातीर जे आमी फुडें सरतले तेजी केंद्र हे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसतलें. म्हाका बऱ्यो ज्यो सर्ती ज्यो आसा त्यो ह्याच सायडीन पळोवपाक मेळटा म्हणून. आनी खरेंच पळोवपाक गेल्यार जाल्यार केपेच्यो सर्ती आसतल्यो, सांगेच्यो सर्ती आसतल्यो, ह्यो घेवपाक अशी लूट पडटाली. म्हाका दिसता रातचे येवन लोक न्हिदतात आनी त्याच प्रमाणे आमच्या ह्या मंडळान हें बरें काम सुरू केलां त्या बद्दल म्हाका खरें म्हणजे जाल्यार अभिमान दिसता. कारण ज्या प्रमाणे केपें आनी सांग्यार लॉटरीच्या म्हणजे हेका म्हणजे हें आसा तशेंच आमच्या ह्या कुपनां खातीर लोकांक फोन येता हें आयकून खूब बरें दिसलें. पयलीं केपें, उपरांत सांगे आनी आतां सावड्डे. मायनिंग बंद आसून लेगीत दक्षिणेंतल्या खाणपट्ट्यांतली सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळांची आर्थीक उलाढाल वाडत आसा. मंडळांच्या ह्या कोट्यांच्या लॉटरी इनामां फाटलें अर्थीक गणित कितें होच सगळ्यांक प्रस्न. ब्युरो वांगडा गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर ख्रिस्तानंद पेडणेकर. रहिवाशी तशेंच कमर्शियल आस्थापनांनी मोठे इन्व्हर्टर तशेंच जनरेटर वापरतात. लायट वता तेन्ना हे इन्व्हर्टर चालू करतात. हाका लागून लायन बंद आसतना लेगीत रिव्हर्स करंट पास जाता. ह्या कारणाक लागून लायनमॅनाक शॉक लागता अशें मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. देखून जनरेटर वा इन्व्हर्टर बसयतलो जाल्यार वीज खात्याची परवानगी घेवप आतां गरजेचें आशिल्ल्याचें मंत्री ढवळीकारान स्पश्ट केलें. लायट वता तेन्ना मोठे इन्व्हर्टर वा जनरेटर वापरतात. हाका लागून लायन बंद आसतना लेगीत रिव्हर्स करंट पास जाता. ह्या कारणाक लागून कांय खेपे लायटीचे दुरुस्ती करतना लायनमॅनाक शॉक लागता.
होंडा 70 ट्रान्सफॉर्मराचेर दुरुस्तीचे काम करतना लायनमॅन चंद्रू गांवकर हाका मरण आयिल्लें. ताचें हें एक मुखेल कारण आशिल्ल्याचें अहवालांतल्यान स्पश्ट जाल्ल्याचें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें. हाका लागून आतां जनरेटर वा इन्व्हर्टर बसयतलो जाल्यार वीज खात्याची परवानगी घेवप गरजेचें. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षे खातीर हें पावल उखल्लां अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलें. जेन्ना तो यूज करता आनी जेन्ना लायट वता आनी तो यूज जाता तेन्ना करंट बॅक वता तो बंद जाता. कोणाक त्रास दिवपा खातीर न्हय, आमकां स्टाफाची कॅर घेवपाक जाय. मोठे जनरेटर आनी मोठे इन्वर्टर जे आसतात ते बॅक करंट गेल्या नंतर आमचे लायटमॅन किंवा इलेक्ट्रिशियन जे काम करता त्यांची सेफ्टी खातीर सर केला न्ही. कमर्शियल आहे काय रेजिडेन्शियल सगळे ऑल इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द पर्सन. कोणी समज हाडटा जाल्यार तांच्यांनी पयलीं परमिशन घेवची पडटा जाय आनी तांचो स्विच बसोवन करंट बॅक येवपाक जाय. तरी हें जाल्लो पळय तो लायनमॅन ताचो रिपोर्ट येवपाचो आशिल्लो न्हू. रिपोर्ट आयला फायंडिंग्स ऑलरेडी दिल्ली आसा. तातूंत हो एक पॉयंट बॅक करंट येता. सो ते एक मेन रिजन आशिल्लें तेजे जनरेटराक लागून न्हू. बॅक जनरेटर आनी इन्वर्टराक सो ते इन्सिडंट जाल्लो तेका लागून हो एक मेन रिजन. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा श्वेकार. आता महत्वाची खबर. पहिली डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आणि एथलेटिक स्टेडियम हे दोनूय ताळगाव पठारात पडटाले. मात आतापासून हे दोनूय स्टेडियम सांताक्रूज वाठारात येतले हाची सगळ्यांनी दखल घेवची अशी माहिती पंच डॉमिनिक पेरेरा आणि थळावो गणेश सोळणकर हांणी दिली. ह्या संदर्भात खेळा खात्याक नामो बदलपाची मागणी करपी पत्रूय बरयल्लें, जाचो फाटल्या एका वर्सा सावन फाटपुरावो घेवन निमणे आमकां यश मेळिल्ल्याचें तांणी सांगलें. एक वर्स पयलीं आमी एक एप्लिकेशन केलेलें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक की बाबा सांताक्रूजान जे स्टेडियम आहा दोनूय श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आनी एथलेटीक स्टेडियम जो आमच्या एरियान आहा ती दुसऱ्या विलेजीची ना आसली ती रेक्टिफाय करची आनी रेक्टिफाय करून ते सांताक्रूज घालचें म्हणून आसलें. तो लास्ट आमी ऑगस्टान घाल्लेलें एप्लिकेशन. तें एप्लिकेशन आमी फॉलो अप करून एप्रिलान तें एप्लिकेशन मामलादार ऑफिसान गेलें रिपोर्टाक. तो तालाटीचो रिपोर्ट आनी मामलादार रिपोर्ट येवन एप्रिलान. एंड आय एम प्लीज टू इन्फॉर्म दॅट आयज म्हाका दिसता सर्क्युलर हेणें आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन सर्क्युलर काडला नेम चेंजींग ऑफ द एड्रेस. दीस प्लेस विल बी नोन एज सांताक्रूज गोवा. सो दीस प्लेस श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, गोवा युनिवर्सिटी कॅम्पस, तालिगांव प्लॅटो, सांताक्रूज गोवा. सो हें तो बोर्ड पळोवंक शकता पळय थिंगा तालिगांव आसलें. पूण हो आयज आमकां आमच्या कालाफुरच्या लोकांक एक बरो खुशेचो दीस. इट इज एन अचिवमेंट फॉर द विलेज ऑफ सांताक्रूज. सो वी विल बी ऑन द वर्ल्ड मॅप बिकॉज बरे स्टेडियम जे आमच्या एरियान आसले ते दुसऱ्या विलेजचे नार आसले. आपल्या कार्यकाळात गोंय विद्यापीठाचो दर्जो सुधारला म्हणून सध्याचो उपकुलगुरू हांणी भाशणात सांगिल्ले ते सामके फट. सध्याच्या उपकुलगुरूच्या कार्यकाळात गोंय विद्यापीठाचो दर्जो सामकोच देंवला. ताका लागून मुख्यमंत्री तशेंच शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान ताका जाता तितले बेगीन काडून उडोवचो अशी मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. भायले प्राध्यापक घेवपाचेर बंधनां आयल्यात. ताका लागून गोंय विद्यापीठाचो दर्जो देंविल्ल्याचो दावो सध्याचो उपकुलगुरू हरिलाल मेननान केल्लो. हे फाटभुंयेर गोवा फॉरवर्डान पत्रकार परिशद घेतली. युनिवर्सिटी जो वायस चान्सलर क्लेम करता की आपल्या लागून युनिवर्सिटी खूबदा क्लेम करतो आय हॅव ब्रॉट दीस युनिवर्सिटी टू दीस लेवल. आमचे क्लियर कट म्हणया की हो वायस चान्सलर एज सान गोवा युनिवर्सिटी सकल वचत आसा आनी ताका आनी 2 वर्सां आमच्या म्हायती प्रमाणे उरला ती 27 सुमार म्हाका दिसता रिटायर जाता केन्ना तरी. सो आनी जर 2 वर्सां ताणें कंटिन्यू केलें जर जायत जाल्यार फोंडा घातली शिवाय ही युनिवर्सिटी आनी गोंयांक हो वायस चान्सलर रावपाचो ना. गव्हर्मेंट नीड्स टू एक्ट इमिजिएटली ऑन दीस. I remember once the chief minister had reprimanded the vice chancellor at a convocation ceremony, most probably. Convocation ceremony asteli. But mere reprimanding him in front of the public will not suffice. तुवें ताका आजूत दिवपाचे दिले, डोस दिवपाचो दिलो. हो डोस घेवन जर बरो जायत जाल्यार ताका
हेज्या खर डोस दिवपाची गरज आसा आनी तें काम गोंय सरकाराचें आमची न्ही. आमी कांयच करपाक शकना हेतून भितर. मॅक्झिमम आमी आनी एक घेराव घालतले युनिव्हर्सिटीच्या वायस चान्सलराक, तो आमचें नांव बदनाम करता म्हणून युनिव्हर्सिटीचें. बट द गोवा गव्हर्मेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हू इज ऑल्सो होल्डिंग एज्युकेशन पोर्टफोलिओ, नीड्स टू इंटरवीन इमिजिएटली आनी ह्या वायस चान्सलराक जाता तितल्या बेगीन ताज्या पदावेल्यान निकळावचो. तारीख पे तारीख करीत 2 महिन्या उपरांत निमणे कोरगांव सरपंच पदाचो ताबो वॉर्ड क्रमांक 7तली नीता नरसे हिका दिलो. 9 पंचवांगड्यांच्या हाजेरीत बिनविरोध निवड जाली. पळयात पुराय बातमी. तारीख पे तारीख करीत 2 महिन्या उपरांत निमणे कोरगांव पंचायतीच्या सरपंचाची बिनविरोध निवड जाली. वॉर्ड क्रमांक 7तली नीता नरसे हांकां सरपंच पदाचो ताबो दिल्लो आसा. आपूण थळाव्यांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर वावुरतली अशें वेचून आयले उपरांत नीता नरसे उलयली. सगळ्यात पयलीं नमस्कार कमलेश्वराक, स्वारा पंचायतना आनी म्हज्या आवय बापूय. वॉर्ड नंबर 6 एक पंच म्हणून निवडून येयला आनी आयज म्हाज्या मेंबरांनी अनऑपोज निवडून हाडलेला आनी हे म्हाका सरपंच पदाचे खुर्चेचो मान दिल्लो आसा. मी वॉर्ड नंबर 6 आनी सगळे कोरगांव ग्रामस्थां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सपोर्ट असो दिल्या बद्दल म्हाका ही खुर्ची मेळिल्ली आहा. असोच तुमचो सपोर्ट गांवचो विकास करच्या खातीर फुडें घेवन वयतलो. जी कामां जी पेंडींग आसा ती सगळी फॉलोअप घेवन ज्या ज्या डिपार्टमेंटान आहा ती फुडें मार्गाक लायतली. ही पंचायत आहा ती आमची माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचीच पंचायत आहा आनी थँक्यू म्हाका सगळे नवे मेंबरांक अनऑपोज निवडून येयल्यात. अशीच आमी एकमत जावन सगळी कोरगांव पंचायताची अशीच कामां विकासाची करतली आनी भर दितली. पयलीं आमच्या लोकांक प्राधान्य दितली कोरगांव पंचायताचे सगळ्या लोकांक आनी तेंच्या सुख दुख्खान जी कामां पेंडींग रावली ती सगळी मार्गार लायतली. हाचे पयलीं 2 फावट पंचायत संचालनालयान सरपंच पदाच्या वेंचणुकी खातीर तारखो दिवन लेगीत निवडणूक फुडें धुकलताले. सुरवेक जुनाची 2 तारीख दवरिल्ली उपरांत फुडें धुकलून 17 जुनाक दवरिल्ली. मात निमणे 7 जुलयाच्या मुहूर्तार कोरगांवच्या सरपंच पदाची बिनविरोध निवड जाली. तारखो फुडें धुकलपाच्या प्रकरणात थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकराचोय हात आशिल्ल्याचो आरोप उपसरपंच दिवाकर जाधव हांणी केल्लो. तशेंच 7 तारखेक निवड जायना जाल्यार रस्त्यार देवपाची तयारी तांणी दाखयली. 1.5-2 महिने आमचे गेल्ले आसा खरे, पण त्या माध्यमातून पण आम्ही देर येयला पण दुरुस्तीला आज गुच्छो आमच्या हातान तूं पळयता आसतलो. आणि BJP सरकाराक आम्ही BJPचो ठेकोच आसा, त्याच्या बरोबरच आसा. आम्ही फक्त एकच गोष्ट सांगपाक सोदता की ह्या कोरगांव पंचायतीन दाखवून दिले की नारी शक्ती ही प्रथम आसा. ती कित्याक तुमकां सांगूंक सोदता, प्रपोजल नारी आसा, सेकंडर नारी आसा आणि आमची सरपंच आसा ती नीता नरसे ती सुद्धा नारी आसा. म्हणून ही आम्ही गजाल जी आसा गिरोवन दिल्ली आसा. बाकीच्या पंचायती रिझर्व कॅटेगरीक सगळ्यांनी बघपाचे नाही, रिझर्व असली नसली तरी पण महिलाचेर तितकोच काम करपाक जाय. गोमंतक TV खातीर निवृत्ती शिरोडकर. मांद्रे मदलो माज पुला कडेन उदकाची पायपलायन फुटून मोठ्या प्रमाणात उदकाची नाशाडी सुरू आसा. महत्वाची गजाल म्हळ्यार पायपलायन फुटून 3 दीस जाले तरी उदका पुरवण खात्यान ह्या प्रकाराची अजूनय दखल घेतिल्ली ना. ही पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवन फुकट गेला. 3 दीस जाले उदक फुटला, कोणूच पळयना आनी हांगर पाणी सामकें भरला. पण हेचेर आतां 3 दीस जाले पाणी फुटला, तेचेर कोणूच दखल घेयना आनी हांगर पळय पाणी भरला. लोकांनी कितले गाडयांक त्रास जाता. हांगा पळय गाडी स्टॉप करून येवचो पडटा, नाजाल्यार सगळें पाणी भरता. तर खंय आमदारांचे सरकारांचे दखल घेवची आनी हे पाणी आतां 3 दीस जाले अशेंच वोवता. पावस कितको लागना आनी लोकांक कितले त्रास जाता तेचे. हे पळय हांगर सुद्दां पूण तरी हांगर आतां वरून पडला गाडयेक. कितें करता, 2 बायलां पडली, रस्तो रोडूच कळना पाणया खातीर. तर हेचेर मातशें सरकारान दखल घेवची, इतलेंच करचें. आनी हे पाणी वेस्ट जाता सगळे. पळय 3 दीस जाले, आयज 4थो दीस. हे पाणी हांगा पायप फुटला आनी कोणूच हेचेर लक्ष दिना. आमी आसात सद्या मांद्रे ह्या वाठारान आनी ह्या वाठारान फाटल्या 3 दिसां सावन जे पायप आशिल्ले ते पायप फुटले आनी पायपाचे जे उदक जे लोकांक हरशीं घरान काय उदक मेळना, पूण हे उदक आतां हजारो लिटर वाया वयता आनी हांगासर ते पोंड तयार जाल्ले आसा. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे पायप फुटल्या 3 दीस जाले ताचेर कित्याक दखल घेयना असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. हांगासर व्हडा प्रमाणान उदकय सांठवले. ज्या नळाचे उदक पायप फुटलेले आहा ते उदक हांगर येता ते व्हांवतात.
प्लस जी गटार व्यवस्था आसा ती गटार व्यवस्थाय खंय तरी बिगडलेली आसा. त्या खातीर ही उदकाचे जे कोण सध्या हांगासर तयार जाला, सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हाचेर योग्य ती दखल घेवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. सालेली सत्तरीत बुरको घाल्ल्या चोरांनी एके बायलेचेर सुरीचो हल्लो करून मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखांचे भांगर फारायले. अनवळखे आड होर्णा पुलीस स्टेशनाचेर गुन्यांव नोंद केला. 8 दीस पयलींच गृहप्रवेश करून पेडणेकार कुटुंब रावपाक आयिल्ले. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत चोरी जावपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. आषाढी एकादशी दिसा सालेली वाठारांतले वैशाली पेडणेकाराचें घर दिसा उजवाडाक चोरांनी फोडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 8 दीस पयलींच गृहप्रवेश करून पेडणेकार फामिली रावपाक आयिल्ली. दोगा चोरांनी घरांत घुसून वैशाली पेडणेकर ह्या बायलेचेर सुरी हल्लो केलो आनी सुरीचो दाग दाखोवन आलमारीत आशिल्ले मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखाचे भांगर फारयले. ही घडणूक सकाळी 8:30 ते 9 वरांचेर घडली. उपरांत अनवळख्या चोरा आड होंडा पुलिशेन कागाळ नोंद केली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. सालेली सत्तरी हांगासर भर दिवसा एका घरान महिलेचेर चाकू हमलो करून तिका चाकवाचे धाक दाखोवन घरातले किमती वस्तू आसा ही चोरी करून पळ काडपाची घडणूक घडलेली आसा. ह्या वेळार चाकू हमल्यान वैशाली पेडणेकर ही महिला जबर जखमी जाल्लेली आसा आनी तिका पयलीं चाकवाचो धाक दाखयलो, तिका जखमी केले आनी जे भांगर आसा हे चोरी करून फाटल्या दारासून पळ काडपाची ही घडणूक जाल्लेली आसा. हे जे चोर असले हे बुरखाधारी असलेले आणि ते कोंकणीच्यान उलयताले अशी माहिती आसा. एकूण 2.5 लाखाचे भांगर आसा हे चोरी जाल्लेले आसा आनी ह्या प्रकरणाची माहिती जेन्ना वैशाली पेडणेकर यांनी आपल्या घोवाक दिली तेन्ना शायनाथ पेडणेकर यांनी ह्या प्रकरणाची कागाळ आसा ही होंडा पोलीस स्थानकाक दिल्ली आसा आनी पोलिसांनी तपास करताना 2 अनवळखी बुरखाधारी चोरट्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केलेलो आसा. ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार आयतारा जगभर आषाढी एकादशी साजरी केली गेली वयताली आणि सकाळी 8:30 सुमार वैशाली पेडणेकर हेंच्या घराच्या फुडल्या दारासून दोगा जाणां अनवळखी बुरका घालून घरान प्रवेश करताना तिका दिसलो आणि ह्याची जी कल्पना वैशालीक जेयली तेन्ना तिणी तातडीन आपली जी 2 ल्हान भुरगीं आसा एका दुसऱ्या रुमान धाडले आनी फुडले प्रवेशदार आसा हे बंद करपाचे तिणी यत्न केल्लो. मात चोरट्यान दार धुकलून घरान प्रवेश केलो आनी पयलीं तिका चाकवान तिका वार केलो, तशेंच तिका चाकवाचो धाक दाखयलो आनी घरातले जे भांगर आसा हे तेंच्यांनी तेका दिवपाची मागणी केली. तेतून मंगळसूत्रा सकट इतर जी किमती वस्तू आसा ही तेंच्यांनी थंयच्यान तेच्या कडच्यान घेतलेली आसा आनी चोरी करून फाटल्या दारासून हेंच्यान दोनी चोऱ्यान थंयच्यान पळ काडलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.